सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. हे 24 पान 13 26 पेज. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दोर्या देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया. तारोणात कोडब दवरुया, जिवितांत जोर दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राज्यान व्हरून बाबू. तारोणात कोडब दवरुया, जिवितांत जोर दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राज्यान व्हरून बाबू. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक तयारेचो दुसरो दीस. आयचो विशय जेजूचें काळीज सोंसणीक आनी काकुतीन भरलोलें. जेजू सदांच आपल्या जिवितांत दुसऱ्या सोवें सोंसणीक आनी काकुतीवंत जालो. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सोवें सोंसणीक आनी काकुतीवंत जावंक गरज. ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजू भाशेन आमच्या भावा भयणां सोवें सोंसणीक आनी काकुतीवंत जावंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. भमडीनो आमच्या मुखार दवरलेलीं कल्पना मनांत धरून दुसरो दीस येत्रेदुमाचो हातूंत वांटो घेता आसतना जेजूच्या काळजा सारकें आमचें जिवीत सोंसणिकायेचें आनी काकलीतीवंत जावंक ना देखून असल्या आनी साबार पातकाचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं पातकांचें बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, काकूत को, काकूत को, क्रिसा काकूत को, काकूत को, काकूत को. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. जी कोण जोन दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात, तांकां देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. कुडी आत्म्याचे भलायकेची गरज आसा तांकां भलायकी फावो जावंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यान
तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला, तांकां आमी मागतले म्हणून सांगला, मागण्याचें आस्वासन दिलां. तांचो उगडास करून तांच्यो गोरजो, तांची मागणी हे मिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उबारुया. खेरीत भाशेन जेजूच्या काळजाचे परबेक ही तयारी करतना हिचो विशय आमकां उगडास करता. जेजू सारकेलें सोंसणीक आनी काकलुतीवंत काळीज आमकां फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भोव कनवळ्या बाबा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां भेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणींत आमकां वांटो मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिशाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिशा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिशान एलिसेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जोर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जोर्दान नदयेचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिशान आपलें आवरण घेतलें आनी तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिशान एलिसेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेबान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिशान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें तें उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिशा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडये आनी ताचे घोडेस्वरानो. आनी तो तांचे नदरे वयलो भायर पडलो. एलिशान आपली आंगावळी घेवन तांची 2 ओद्दां केलीं. सोकला पडलोलें ते एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जोर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिसेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात.
तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोणां येतोल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बलेपण सर्वेस्परा सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. सोबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. मनीस लोडचणां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. सोबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलेल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. सोबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. उद्गार. Sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या. Sorvesporak Zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमची सव्यास माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणें, चोतराय धरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशांचेर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाची कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दावे हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्या सारकी जावं नाका, लोकांक आपणाक पडोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नाय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्पीत आसतल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्तीन गेलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा जेजूच्या भूपवित्र काळजाचे पोरबेक कालच्या दिसांत हांव उतरी धूम आमी सुरू केला. 3 दिसांची ही तयारी आमी केल्या. ह्या 3 दिसांनी जेजूच्या काळजांच्या वेगवेगळ्या गुणांचेर शेगुणांचेर आमी नियाळ केला आनी करतले. कालोदी करून जेजूचें काळीज, मोगा उज्याचें आकटें ह्या विशयाचेर नियाळ केला. आनी कोण परी जेजूचें काळीज मोगान भरलेलें काळीज
ह्या मोगाचो उजो एके भाशेन जेजू मोगान लासता, आमच्या मोगान लासता हाचेर कालच्या दिसाक नियाळ केला. जाल्यार आज सुरवातेच्या उतरांनी आयच्या दिसाचो विशय आमचे नोदरे मुखार दवरला. जेजूचें काळीज, सोंसणीक आनी काकलुती वंत. बाबा खिरी ते दोन शेगूण जेजूच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटात. कित्याक जेजूचें जिवीत सोंसणीकायेन भरलेलें जिवीत जालें, पासियेंसाचें जिवीत जालें, काकलुतीचें जिवीत जावन गेलें. कित्याक पवित्र पुस्तकांत नदर मारली जाल्यार जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार हे दोनूय गूण शिगूण आमकां जेजूच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. जेजू सोंसणीकायेन भरलेलो, पासियेंसान भरलेलो जेजू. कित्याक आपलो भौशीक वावर करता आसतना जायतें कितें जेजूक आयकूंक पडटा, जायतें कितें जेजूचेर घाराणी घालतात, जायतें कितें जेजूचेर उलयतात, ताका भायर पासून गांवांतलो घालतात. पूण एके वाटेन जें कितें सारकें आसा, जें कितें सांगूंक जाय तें सरळ उतरांनी सांगता, जाल्यार दुसऱ्या उतरांनी तो तांचें चडशें पासियेंस काडटा, सोंसणीकायेन तो तांचे सगळें वागता आनी आपूण कितलो दुलोप, कितलो सोंसणीक तें तो दाखोवड करता. जर ज्यो वस्तू सांगच्यो आसल्यो त्या जाग्याचेर त्या घडीतांनी जेजू दुबावा विरयत सरळ उतरांनी सांगतालो, संदेश दितालो. पूण त्याच बरोबर सोंसणीक आनी पासियेंसान भरलेलो म्हूण जेजू तांकां दाखोवड करता. बाबा जेजूचेर वेगवेगळे तरेची घाराणी घालतात, जेजूक तांच्या गांवांतलो भायर घालतात, तरी आसतना सोंसणीकायेन पासियेंसान जेजू वागता. जाल्यार दुसरे वाटेन जेजूचें काळीज काकलुतीवंत काळीज. आनी हाचेर पवित्र पुस्तक जेजूचें जिवीत बाबा जायतीं घोडितां आमकां ताचेर नियाळ करूंक आपयतात. कित्याक जेजूच्या जिवितांत आमकां काकलूत भरपूर हिसपा भायर शिमेर नासतना दिश्टी पडटा. बाबा जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर अशें म्हणून ते दोग कुड्डे जेजूक उलो मारतात. कित्याक जेजू सगळें ही काकलूत आसा हे दोगूय कुड्डे ओळखून घेतात आनी जेजूची काकलूत आमकां फावो जावंक आनी फावो जातलीच असलें धोरण घेवन ते जेजू थंय मागता. आनी बाबा जेजू तांचे मागणें आयकता आनी तांकां काकलूत फावो करता, नदर परतून दिता. खुर्सार उमकळटल्या चोरान जेजूक सांगलें तूं वैभवांत येतलो तेन्ना म्हजो उगडास कर. दुसऱ्या उतरांनी जेजूचे काकलुतीक तो जेजू बरोबर खुर्सार खेळायलो तो चोर एके भाशेन जेजूचे काकलुतीक उलो मारता आनी जेजू ताका तेद्याच वेळार तेदेच घडये हे काकलूत भासायता आनी सुर्गेच्या राज्यांत तूं म्हज्या बरोबर वैकुंठांत आसतलो ही खात्री ताका जेजू दिता. जायते जेजू थंय मागूंक येतात जाल्यार जेजू तांची मागणी आयकता आनी तांकां आपली काकलूत, बापाची काकलूत फावो करता. बाबा हे दोनूय शिगूण जेजूच्या जिवितांत भरपूर आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार आज ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना हे दोनूय शिगूण आमी आपणावंक जेजूच्या काळजांतान व्हांवतली सोंसणीकाय आनी काकलूत आमकां फावो जावंक आनी आमी दुसऱ्यांक परगटूंक, दुसऱ्यांक ते दाखोवड करूंक आयचो विशय हे त्रिदूम हे नोवेनाचें मीस देवाचें उतर आमकां आपयता. पयले वाचपांत राजांच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत एलिजा आनी एलिजेव हांची खबर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. एलिजा परतून बापा सोशें वचपाचो वेळ ताचो पावता आनी देखून एलिजेवाक घेवन तो पोल तोड काडटा, नोद उतरता आनी अशे तरेन तो जेन्ना एलिजेव ताका सांगता तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. हे मागणें एलिजेव एलिजा सोशें करता तेन्ना एलिजा ताका आपूण स्वर्गार वेसो आसलो तेन्ना तूं आपल्याक देगशी जाल्यार तें तुका फावो जातलें म्हूण उगडास करता. आनी दुबावा वेरें पयलें वाचप सांगता जेन्ना एलिजा भोंवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो तेन्ना एलिजेवान ताका पळयलो आनी त्या वेळार हें ताका हो गूण, आत्मीक गूण ताका फावो जाले. हे भाशेन काकलूत देवाची एलिजा प्रवादी एलिजेवाक फावो करता आनी ती भाशेन पोरचेकूय ताणें असलेच काकलूतसार जावंक ताणें जिवंक एलिजा प्रवादी एलिजेवाक हे भाशेन हो गूण फावो करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 3 वस्तू आमचे नोदरे मुखार दवरता. जर आमी
पासियेंसान जियोंक सोदतात, सोंसणीकायेन जियोंक सोदतात, देवाची काकलूत आमी घेवंक सोदतात जाल्यार 3 उपाय गरजेचे. भीक घालप, दुसऱ्या सोबे उदारपण दाखोवप, मागणें करप आनी उपास करप. हे तिनूय शेगूण, तिनूय वस्तू बाबा म्हणटा आमकांच एके भाशेन सोंसणीक जावंक आपयतात, पासियेंसाची मनशां जावंक आमकां आपयतात, दुसऱ्या सोबे काकलूतसार जावंक आमकां उलो करतात. कित्याक आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना आमी पासियेंसान सोंसणीकायेन बसून देवाक उलो मारूंक गरजेचें. आमी जेन्ना भीक घालता, दुसऱ्या सोबे उदार जाता तेन्ना बऱ्या मनान दुसऱ्या सोबे ही काकलूतसार जावंक आमकां उलो करता. आमी जेन्ना उपास करता तेन्ना आमचेच सोबे पासियेंसान सोंसणीकायेन जियोंक आमकां उपास एक उपाय जावन आसा. बाबा म्हणटा तिनूय वस्तूंचेर नियाळ केल्या उपरांत आयचो विशयाचेर नियाळ करूंक ही तिनूय वस्तू, तिनूय उपाय आमकां आदाराचे जातात. देखून आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना जेजूच्या काळजान सारकें सोंसणीक आनी काकलूतसार जावंक आमकां आदार मागता आसतना आमी एलिजा आनी एलिझेव प्रवाद्यांचें जिवीत नियाळुया, तांचें जिवीत आमचें जिवीत करुया आनी शुभ वर्तमानांत जेजून दिलोले तिनूय उपाय घेवन आमी जेजू सारकेले दुसऱ्या सोबे, आमचे सोबे, देवा सोबे सोंसणीक आनी काकलूतसार जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळीं बी रावया. ह्या वेळार आमच्या काळजाचे ओत्रेक जेजू सारकेले सोंसणीकायेन बोल्लोले काकलुती वंद जिवीत आमकां फावो कर म्हूण कांय मागण्यांतल्यान मागुया. जेजूचें काळीज सोंसणीक आनी काकुतीचें. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूच्या काळजा सारके सोंसणीक आनी काकुतीवंत जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. जेजूचें काळीज मोगान भरलोलें. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या हातांत आसलोले परचेची जबाबदारी ओळखून घेवन परचे सवे मोगाड जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. जेजूचें काळीज सोंसणीकायेचें. आमी जेजू भाशेन आमच्या घरांत आसलेल्या सवे जाणट्या आनी पिडेवंत सवे तशेंच शेजार समार्याताय सोंसणीक जावंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जेजूचें काळीज काकुतीन भरलोलें. आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिवितान एकामेकाक मोग दिवन आनी काकुतीन वेंगोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बाबा मोगळा किरीत भाशेन तुज्या पुता जेजूच्या काळजांतान वावतलें सोंसणीकायेचें आनी काकलुतीवंत जिवीत आमकां फावो जावंक ह्या मागण्यांतल्यान तुका उलो मारला. मागलेले उपकार मेळोवन दी आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान भर, ह्या शेगुणांनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेडोनच्या वेळार गावुया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची बेडोनाटा आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तूं कोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उडो आल्ताराटा ताकाचो रोज समोर पिता, आमचे सुख दूख सोरवेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उडो ओदोतलो जेजूची कूड तो जातलो, आमकां भरतून तो मेळटलो.
म्हज्या बाबमडेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बोधयाळ बापा, उतरावडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताचे संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटोन आमी तुका मानतात असलें देणें जावंक निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परकोडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. मुस्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुस्वर्गी तुका जय जय. बाबा, खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco God Purgotia, Jesu Melo, Jesu Ciwonzala, Jesu Nowian Yetolo. Baba, Jesucia mordanco ani punochiwonpणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो अनुसरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीफ साहेबा, सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई संगती, तिचो पोती भाग्योन जुसे,
भाग्योन दोमडूत आमचो आस्कारी भाग्योन पिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिजू वरवीं त्या शिजू सांगता त्या शिजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपतवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भवमडीनो जेजूचें काळजा सारकेलें आमचें जिवीत सोंसणिकायेचें जिवीत दुसऱ्या सगळें काकलुती वंत आदार करतलें जिवीत जालां आनी असले जिविताची मजुरी असले जिविताचो इनाम देवान आमकां फावो केला आनी करीत आसा. आपल्या बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी देवान आमकां भरल्यान देखून ह्या वेळार जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताच्या उपकारा खातीर ताका दिनवासून आर्गां दिवन सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमेची शांती सदाकाळ तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें तुमच्या भितरयोचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमुन्यांचे मागणे. म्हजे जेजू वो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्म नाका. आमेन. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पान 60 आनी 9. D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां वसलो पावोन आसलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक उगेक पावलो. जेजू बेगीन तुये आत्मो तुका घेवूंक रावता.
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतेंक तुमचो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैतनिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बरवांचो मेळो. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रेमीत काकलुतीन आनी सोंसणिकायेन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचें काळजांत कोचय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदार आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. मोगाळा जेजू, D27 पान 109 आनी 9, D27 पेज 190.